हे आश्चर्य पडटा तुम्ही आणि ते म्हणटात करू ना. तुम्ही म्हणटात की संघटीत आशिल्ले विरोधक त्या सरकाराक भरपूर त्रास हय जावपाचो त्रास जावपाचो, नक्की त्रास जावपाचो. दुसरी गजाल म्हणजे एक मुख्यमंत्री जर सोडलो जाल्यार असेंब्ली भितर तुम्ही पळया की सत्ताधारी पक्ष कोणाचे परफॉर्मन्स आणि आसा की जो विरोधी पक्ष सदस्यांच्या प्रश्नांक व्यवस्थित उत्तर दिता किंवा ज्याने विशयाचो बरो अभ्यास केला, प्रत्येक फावटी मुख्यमंत्री उठता आणि ताची बाजू घेता, ताचें समर्थन करता, ताका सेव करपाक येता. हे नवे न्ही पूण खंयच्या तरी मंत्र्याक दिसपाक जाय की बाबा आपली उत्तरां आपूण सारकी ना हांव दिता उत्तर म्हणून सारकें अशें तुम्ही कशें अनलायज करता की असंघटीत विरोधक सुद्धा जेन्ना सरकाराचेर हावी जातात तेन्ना हाव आर यू एनालायझिंग इट? नाही, हांव हें पळयत तें अशें की हांवें परत सांगलें, हांवें विधानसभाय कवर केले फाटली जवळ जवळ 25 वर्सां आनी हांव तें पळयत तें अशें की राणे सभापती आसूं दर किंवा बाकीचे सभापती, हांवें पळयलां पर्रीकाराची पार्टी फक्त 4 जाण आसताले पूण तांकां खूब उलोवपाक मेळटालें. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 4 आनी तांकांय उलोवपाक दिताले. हे सगळे बरे ऑपोजिशन लिडर कित्याक म्हणून मुखार आयले? कारण लोकांनी तांकां उलोवपाक दिलें, सभापतींनी तांकां उलोवपाक दिलें, चर्चा जाली, मेकळी चर्चा ही गोंयच्या विधानसभेची एक खासियत. इतलें तर हांव म्हणन की कांय पत्रकार दिल्लीचे हांगा पळोवपाक आयिल्ले, तांणी गोंयची विधानसभा पळोवन सांगलें की लोकसभा ज्या पद्दतीन चलता ताजे परस बरी इंटलेक्च्युअल डिबेट्स तुमचे कडेन जातात. हाजो अर्थ असो की आमचे कडेन बरे लोक आशिल्लेच पूण तांकां खुली चर्चा, तांकां मेकळेपणान उलोवपाक प्लॅटफॉर्म बरे तरेन दिलो, तें हांगा घडना. आज म्हजे कोतान जे लोक उलोवपाक पळय सोदनात किंवा उलयनात ताचें एक कारण गोंयचे सभापती आसात. राजेंद्र आर्लेकार हे सामके स्टेज मॅनेज काय दिसता विधानसभा. लोक थंय येतात तेन्ना तांकां उलोवपाक दिनात. आज तर एक उदाहरण सामकें ग्लॅरिंग आसा. हांव विजय म्हणून म्हणना पूण विजयाचो नंबर 2 प्रश्न आशिल्लो. विजयाक उबो रावन सांगलें तुगे प्रश्न विचार, जाल्यार विजया कडेन प्रश्न नाशिल्ले. विजयान सांगलें की आपल्याला 3 प्रश्न आशिल्ले, 3 प्रश्न डिसअलाउड केल्यात. तातूंतलो एक प्रश्न आशिल्लो मिरामारचो रस्तो, जो येदो व्हडलो इशू जाला गोंयचो पॉलिटिकल, प्रश्न घेतलो ना. हो एक इशू. दुसरो इशू की तुमी पळयला मातसो जर ऑपोजिशन करपाक लागत, मातशे जर विरोधी आवाज उठोवपाक लागत, खंयचोय आवाज ताका बसयतात, ताका उलोवपाक दिनात. हाजो अर्थ एक क्लियर सिग्नल गेला की विधानसभेन भितर सामके स्टेज मॅनेज पयलीं रिहर्सल करून येतात. म्हाका दिसता हाजे खातीर म्हाका दिसता आमचेर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज येवपाक शकता, येवंक शकता, डेफिनेटली येवंक शकता. बट विशय राजू बाबान काडला असो की तुमकां दिसता यू वील एट्रिब्यूट दिस टू द फ्लोर मॅनेजमेंट ऑफ द रुलींग. आनी अल्टिमेटली सभापती खंयच्याय जरी कोणी जरी असलो तेजो खंयच्या तरी पक्षाचो आसता आनी ताजी निश्ठा काय सामकी अकस्मात सभापतीच्या कदेलाचेर बसतकीर त्या पक्षा पासून पयस वतली अशांतलो भाग ना. Is this floor management? Is this a smart floor management? It is not smart. It is floor management. पण विरोधी पक्षाक खंयच स्कोप दिनासतना केल्ली म्हणजे स्कोप नाशिल्ली केल्ली ही फ्लोर मॅनेजमेंट. हय, मेळचो न्ही अशा तरेन केल्ली ही फ्लोर मॅनेजमेंट. मातसो फाटल्यान जर वतात न्ही, आमी जेन्ना पयलीं आमी रिपोर्टर आसतना असेंब्ली कवर करताले, तोमाजीन कारदोरा सारको एक स्पिकर आशिल्लो किंवा नार्वेकरा सारको स्पिकर आशिल्लो. अर्थात नार्वेकरान ज्या तरेन कामकाज चलयलें त्या तरेन तोमाजीनाक जमुना. तोमाजीनाच्या टायमार अशेंच चलतालें अशें हांवें पळयल्लें. प्रताप सिंग राणेन मॅक्झिमम म्हणजे कॉन्ट्ररी टू हीज हे रेप्युटेशन तेणें विरोधी पक्षाक भरपूर वाव दिला उलोवपाक. एकूच गजाल नार्वेकारांनी मॅनिप्युलेशनय केली. मॅनिप्युलेशन आपल्याला जंय कामां जो मंत्री करना ताजे विरुद्ध अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन विचारपाचो प्रमोट करतालो. काही जाणांक तो अलाव करतालो. बरोबर. म्हाका दुसरी एक गजाल लक्षात आली की फाटली जेन्ना 2007 उपरांत ही जी लायव्ह असेंब्ली सुरू जाली ताजे उपरांत ह्या इलेक्शना पयलीं मनोहर पर्रीकारान ओपनली सांगलें की आमकां लायव्ह असेंब्लीचो भरपूर फायदो जालो. कारण ओपोजिशनाक पूण हांव एकूच लायव्ह म्हणटा तेन्ना एकूच हांव तुका एक जोड दिता, ही खरीच लायव्ह इतले खातीर प्रश्न करता कारण तुमकां सगळें फीड मेळटा असेंब्ली. आमकां कंप्लीट व्हेरी फ्रँकली आमकां कंप्लीट लायव्ह येता. देर इज नॉट अ डिले ऑफ इवन. पण अशें कितें जाता, अशें कितें जाता, हांव एक जेन्ना प्रेक्षक म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना मनीस उलयता एकदां दिसती पडना. मंत्री जेन्ना जाप दिवपाक रावता ताजेच विरुद्ध ताजेच तर सिंपल थिंग कारण कॅमेराज खूब आसा. तांत्रीक गोश्टी कॅमेरा दुसरी मनशाचेर कॅमेरा वतना तो जो टायम लॅग आसता दॅट इज दॅट टायम लॅग. It is not deliberate, but the whole feed that reaches to the people is completely live, without any delay. पण कॅमेरा कोणाचो? कॅमेरा असेंब्लीन स्वताची हाय डेफिनिशन. पण हांव अशें म्हणटा तें अशें की जर तुमकां जर ओन कॅमेरा घेवन जाय तें चित्रीत करपाक जर एक परवानगी मेळत डेफिनेटली दॅट एनीबडी वूड वेलकम. ती म्हणजे दॅट इज सेन्सरशीप अशें हांव म्हणटा. तातूंत भितर अशें आहा की तांणी प्रिंटाचे कॅमेरा अलाव केल्यात पण ते व्हिडिओ कॅमेरा अलाव करूना. बट हें जालां ह्याच सरकारा वेळार. हय, हें पयलीं सरकार नाशिल्लें. पयलीं आपले कॅमेरा घेवन टीव्ही चॅनल येताले आनी जाय ते शूट करताले. बट गव्हर्मेंट आयले त्या बरोबर
ताणें आपल्या कॅमेरा सेकंडली राजबाब एक गजाल आसा की दॅट फीड दॅट कम्स इज रियल टायम थंय डिले ना काय ना फाल्यां समजा असेंब्ली भितर कितें बोवाळ जालो आनी कोणें जर काडून कोणाचें कितें शेवटून मारलें जाल्यार ते कट करपाक आनी कोणाक स्कोप ना ना ते ऑलरेडी टेलिकास्ट जातले न्ही ते टेलिकास्ट जाल्ले आसतले ते टेलिकास्ट जातले सो दॅट इज इट इज दॅट पण कायंड ह्याच बरोबर जेन्ना आमी लोकसभेचे पळयता तेन्ना आमी जाणा राजू की लोकसभेचो अर्थात ते गव्हर्मेंट प्रसार भारतीच्या हातूंच्यान आसता ते की बोवाळ सुरू जालो की ते ब्लॅकआउट करतात ते सगळं की थंय त्यापेक्षा तरी आमचे हे खूप बरे आसा म्हणजे आमचे लायव्ह अनइंटरप्टेड लाईव्ह आसता आता काही वेळार तो टेक्निकल गोष्टी पण आमचे जे आसा ह्या बाबतीत गोवा तरी खूप फुडें आसा म्हणजे ते थँक्स टू प्रताप सिंग राणे तांणी इन्क्लुडिंग टू राजेंद्र आर्लेकर्स क्रेडिट दोन गजाल जे कोंकणीतल्यान कामकाज चलोवपाची गजाल आणि दुसरी म्हळ्यार पेपरलेस असेंब्ली करपाची गजाल ह्यो दोन गजाली गोष्टी कंप्लिटली गो टू राजेंद्र आर्लेकर कोंकणीतल्यान कामकाज चलोवपाचें सामकें खरें आणि की paperless केलें आज सामान्य लोकांक रिलेट जातात हय. हे प्रश्न आपल्याला आणि कशे ते येतात? प्रयत्नपूर्वक करता हे प्रयत्न दिसता म्हणजे कितें की ते खरंच डिमांड नंबराचे ते नंबर घेवपाक सगळे ते कोंकणीतल्यान घेवन ते मुद्दाम सांगप म्हणजे दुसरी full गजाल सगळे पेपरलेस कामकाज असेंब्ली जावचे अशें ही पहिली पेपरलेस आणि देशातली पहिली पेपरलेस असेंब्ली जंय चीफ मिनिस्टर सुद्धा टॅब घेऊन त्या टॅबाचेर प्रश्न पळयतना दिश्टी पडटा सो दॅट इज अ व्हेरी कमेंडेबल थिंग दुसरो जर मुद्दो आसा तो म्हळ्यार लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो हांगा विजय सरदेसाय नरेश सावळ आनीक अलेक्स रेजिनाल्ड हे तीग जाण मेळून एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाल्ल्या भशेन दिसता आणि एक्च्युअल हांगा खरें तरी प्रताप सिंग राणे डिबेट ओपन करता आपूण जेन्ना डिबेट ओपन करता तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशनाची भाशणां वेगळ्या लेवलाची आसपाक जाय आर यू हॅपी विथ द परफॉर्मन्स ऑफ लिडर ऑफ ऑपोजिशन ना हांवें हॅपी किंवा नाराज जावपाचो प्रश्न ना बट लिडर ऑफ ऑपोजिशना पेक्षा ह्या तिघांच्या परफॉर्मन्साचो हे आलेख नक्कीच चड बरो आसा हे ना डिबेट एक थंडपणान सुरू जाता जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयता तेन्ना सुरू जाता आणि मागीर चडटा जेन्ना हे उलयता ते हे खंय तरी चुकता राणे इज अंडर परफॉर्मिंग और तुम्ही कशी एनालायज करता राणेची जर परफॉर्मन्स तुम्ही पळयत न्ही राणे एज ए पॉलिटिकल लिडर ताका सगळें आयतें मेळा ताका चीफ मिनिस्टर सुद्दां हावो नाका ताका नाका विले आनी बाबू नायकाच्या झगड्यान भितर राण्याक चीफ मिनिस्टर केलो आनी तेन्ना इंदिरा गांधी आशिल्ली प्रबळ सत्ता आशिल्ली तेच्यान तो राणे कंटिन्यू उरलो आतांय ताका पळय जें कितें मेळ्ळा तें कोणूच नात न्ही सगळे अनुभवी हातूंत भितर राणे एकलोच आसा आनीक एक गजाल राणे जें पळय परफॉर्मन्स करना सारकें ताजे राण्याक दोश वतात पूण हांव सगळ्यांत चड दोश दिवन लोकांक इतलो पळय विरोधी पक्षाक काबार करून उडयलो ताजे एक दोश लोकांकय लोकांनी मतां दिता आसतना एक गजाल तारतम्य म्हाका एक गजाल सांगात की 9 जाण असेंब्ली भितर आसात ताजे शिवाय नरेश सावळ आसा ताजे शिवाय विजय आसा अशी परिस्थिती आणि त्याच बरोबर रोहनान सरकाराक सपोर्ट केला बट रोहन सरकाराक सहजासहजी सोडना तो उठून लास्टाक भाशण सोंपयतना आय सपोर्ट दी डिमांड्स म्हणटा पण ते भाशण सुरू करून एंड मेरेन तो इश्यूज काडटा अशी परिस्थिती भितर तुमकां दिसना की प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टीच्या 9 जाणांचो परफॉर्मन्स आनी खूब बरो आसपाक जाय आशिल्लो सामकें बरो आशिल्लो बरो आसपाक जाय बरो आसपाकूच जाय आशिल्लो पण तांचे भितर प्रॉब्लेम खूब आहात तांचे भितर अशे कांय जाण आहात तूं म्हणटा प्रॅक्टिकली मोविन गुदिन हो तुका काँग्रेसचो दिसता बरोबर म्हाका दिसना कितलेशे जाण बाबू कवळेकार हो काँग्रेसीक नांव सो अशे इतले लोक आसात की जे परफॉर्मन्स करूं शकनात एक तांचे पयली गजाल म्हळ्यार तांचे खूब खंय खंय अडकल्यात ताका लागून ते वगी आसात दुसरे तांकां अभ्यास करून पळय येवपाची पळय जी ह्या विधानसभेची पळय जी गरज निर्माण जाल्या ती अभ्यास तांचे कडेन ना दुसरं एक सांगू हांव जस्ट राजूच्या जागा फुडें व्हरता की अशें सर्रास दिल्ली पासून हांगा गोंय पर्यंत म्हणटा की काँग्रेसीक विरोधी पक्षान बसपाची संवय ना विरोधान बसून विशय अभ्यास करून येवपाचो तो मांडपाचो सरकाराक धरपाचो ही तांकां संवयच ना कायम सत्ता भोगपाची इतली संवय आसा आनी दोन भशेन आसता म्हणून हे प्रॉब्लेम आसूं येता आनी दुसरें म्हणजे 9 आमदारांचे 9 गट आसा काँग्रेसी भितर कोण 2 जाण आमदार बरोबर आसा हातून म्हाका आज सांगात एक अभ्यास करून येवपाची गजाल आसा म्हळ्यार फ्रँकली ह्या असेंब्ली भितर म्हजो तरी म्हाका तरी अशें दिसता की बरेचशे आमदार धरून सत्ताधारी कांय बीजेपीच्या आमदारांनी सरकाराक बरेच अडचणीत हाडल्यात सरकाराक बरोच दारेर धरला अभ्यास करून येताले आपले जर आज प्रश्न आसा किंवा अमकी जर डिमांड्स आसा ही जी यंग ब्रीड आसा जी असेंब्ली मुखार व्हरता एक्चुअली मुखार व्हरता वेर यंग ओल्डर जनरेशन तितले दिसना आर यू पिनिंग होप्स ऑन दिस यंग की हाजे मुखार आमची काही जण डिबेट्सांचो दर्जो वाडत वतलो आता फुडें तांचो प्रोग्रेस कसो जाता पण आतां समबडी लायक सुभाष फळदेसाय तो म्हाका दिसता की तो खूब बरे तरेन अभ्यास करून येता टू सम एक्सटेंट इवन प्रमोद सावंत
हो आमचो कार्लोस अल्मेदा ह्यांनी काही वेळार त्यांनी बऱ्यो चर्चा केल्ली आसा. मायकल येता, मायकल बरो अभ्यास करता, कार्लोस न्ही, निलेश काब्राल हो बरो अभ्यास करून येता. सो ह्या अशा तरेचे आमदार नक्की फुडें जावंक शकता. कारण आमी हांकांय पळयलां काशिनाथ जल्मी कसो तयार जालो किंवा रमाकांत खलप कशे तयार जाले, हे कशे हे केन्ना तरी फर्स्ट टायम निवडून आयिल्ले. आणि म्हाका परत परत दिसता की ह्या विधानसभेन जर काशिनाथ जल्मी सारको एक MLA जर आशिल्लो, तो सत्ताधारी आसुनी विरोधीक आसुनी, तो काही गोष्टी नक्कीच थांबोवपाचो. तो कसोच आयकचो नाशिल्लो. कारण तो डिबेट अशा तरेन करतालो की तो, आणि इंटलेक्च्युअल डिबेट लोक आयकताले ती आता विजय किंवा अलेक्स किंवा कोणी जरी क्वेश्चन काडटा बॉल करता आसतले, पूण तशा तरेचो MLA आज मिसिंग. संजय एक बरो इशू काडला खरं म्हळ्यार हाजेर एक चर्चा जावपाक गरज. एक तेंप आशिल्लो जवळ 15 वर्सां पयलीं की ऑपोजिशन बसप वॉज ए प्रेस्टीज. ऑपोजिशन बाबू नायकाक मंत्रीपद दिलें तें ना म्हणलें, जल्मी सुद्दां तसो नाखूश आसतलो. सो आज हें अशें कितें जालां की ताका लागून लोकांक सगळ्याक सत्तेदार वचपाक राजू सोंपोवचे पयलीं ही जी नवीन ब्रीड आयल्या, फाटली असेंब्ली भितर एकटो मनोहर पर्रीकार ओपोजिशन लिडर म्हणून उलयतालो आनी बाकी सगळे झाकोळून वताले. आज आमी इतली नांवां घेवपाक शकतात जे आमी म्हणटात की अभ्यास करून येता आनी उलयतात. इज दीस अ पॉझिटिव्ह सायन? इतलेंच पॉझिटिव्ह सायन इतल्या खातीर कारण तरुण जो पळय वर्ग आसा तो तरुण वर्ग सरकारा कडल्यान सामके बरे तरेन कृतीशील अभ्यासपूर्ण अशें कामगिरी सोदता. आनी तेच भशेन आनीक हांव खुबशें क्रेडीट तुमकांय दिता. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया विशेषतः प्रुडंटान हें जें पळय कितें दवरलां, तुमची डिबेट किंवा तुमी लायव्ह दाखयतात, ताजो एक इम्पॅक्ट जाता. म्हणजे तुमची डिबेट घराघरान पळयतात, ताजो ताका लागून एक ऑटोमॅटीक एक परफॉर्मन्स करप हेजें प्रेशर पळय आनी लोकांचें जबरदस्त प्रेशर. दर्जो वाडपाची आस्त आसा जी स्वतात तशें म्हाका दिसता. ह्या पॉझिटिव्ह नोटाच्यान म्हाका खूब बरी चर्चा जाल्या. मिडिया वेल्यान सुरवात जाल्ली ती लास्ट म्हाका मिडियाचेरच येवन थांबल्या. पूण म्हाका दिसता खूब बरी चर्चा जाल्या. आनीक म्हाका दिसता ब्रीच ऑफ प्रिविलेज येवपाक शकता आमचे ह्या कांय जे विशय आनी कांय मुद्दे जे आमी काडल्यात ताजेर. पण तितली म्हाका दिसता तारतम्य सगळ्यांनीच बाळगिलां. हांगाय बी आनी ते विधानसभाय बाळगितली. इतलीच आस्त दवरता. तुमी दोगी जाण आयले, विशय इतलो बरे तरेन मांडलो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.